नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। गोविंद गावडेची जाहीर सभा सच्चे वचन उतरांचे फार मात हे फावट टिकेचे धनी मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आमदारकीचो राजीनामो दिवचो ना गावडेन केले स्पष्ट। फातोर्डा मतदारसंघात दाखयत सिग्नेचर प्रोजेक्टाविषयी विजयाक करता चॅलेंज आपण डिबेट करपाक आसा तयार सांगता भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक। समाज कल्याण खात्यावरवी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे राज्यात सर्वेक्षण वाटत सापडले 13,000 बोगस लाभार्थी 50 कोटी रुपया परतून सरकारी तिजोरीत हाडपाक खात्याक यश नजर चुकीन जाल्ल्यो चुका सुदारतले खात्याची माहिती। थियेमाडेल वाठारात 80 वर्षाच्या बायलेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात दुबावित आरोपीक सुनायल्या 4 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त कोलवाळ पुलिशेन दुबाविताक केल्ली अटक। कारबांदोडे संजीवनी साखर कारखान्यात सामका राष्ट्रीय महामार्गाचेर कारचो धपको बसून 4 गोरवांक मरण कारचो टँकराक धपको कार चालक जखमी फोंडे पुलिशेन केलो पंचनामो। आणि 70च्यान मोपा वतना कारापूर वाठारात आडावन खंडणी मागिल्ल्या प्रकरणात दोगांक अटक दिवचल पुलिशेची यशस्वी कारवाय 10 लाख रुपया दियात नाजाल्यार जिवेशी मारता अशा तरेन धमकावपाचो केल्लो यत्न तपास सुरू। आता खबर विस्तारान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळांतल्यान काढून उडयल्या उपरांत आमदार गोविंद गावडेची पहिलीच जाहीर सभा जाली। हे सभेत गोविंदान सच्चे भशेन डायलॉग बासी केली। हे फावट गोविंदाच्या टिकेचे धनी आशिल्ले थेट मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक। गावडे आपल्या भाषणाची प्रत भाजपाचो अध्यक्ष JP नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती मुर्मू हांकां धाडपाचो आसा खंय। आज हांवें 4 पत्रां केल्लीं आसात। गेली 3.5 वर्सां म्हाका मागोवन म्हाका अपॉइंटमेंट मेळना। हांवें गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षाक एक पत्र बरयलें आसात, आतां कायदेशीर बरयलेलें आसात की म्हाका केंद्रीय नेतृत्वाची एक भेट घालून दिवची। म्हज्या मतदारसंघाच्यो समस्या, म्हणजे गोंयच्या राज्याच्यो म्हज्यो समस्या म्हाका केंद्रीय नेतृत्वा कडेन मांडपाक जाय। दुसरें हांवें मेल केल्ली आसात हांव पुरावे घेवन उलयतां। ज्या मनशान आपल्याचेर दबाव हाडला त्या मनशाक हांवें पत्र नांवूच घेता। JP नड्डाचें नांव गोंयचे मुख्यमंत्र्यान म्हाजे मुखार घेतलें, पूण म्हाका दिसता पत्रकारांच्या मुखार घेतला। इट्स माय डिसिजन। आय डोंट नो वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इट्स माय डिसिजन आनी हो निर्णय जो आसा तो केंद्राचो आसा, फुडाऱ्यांचो आसा, आणि म्हणूनच हांवें एक मेल बरयलेले आसा। आणि तिसरी गोष्ट, शब्दाचो अर्थ अनर्थ कोणीन तांचे कानान घालचो न्ही म्हणून ही फुटेज जी आज आमी केल्ली आसा ताजें ट्रान्सलेशन हिंदीन जातलें, ताजें ट्रान्सलेशन इंग्लिशीन जातलें, ताजें ट्रान्सलेशन मराठीन जातलें, आणि हे तिनूय ट्रान्सलेशन हांवें ठरयलेलें आसा। एका भारतीय जनता पक्षाचो एक सच्चो समर्थक म्हणून आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, आदरणीय अमित शहाजी गृहमंत्री आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हांकां पत्र बरयचें आणि आदरणीय भारताच्यो राष्ट्रपती हांकांय हो सगळो इतिवृत्तांत मांडचो, जाणे करून तांकां ह्या गोष्टीचो समज जावपाक जाय की गांवां भितर वावडे चल्लेले आसात। अरे गोविंद गावडे आमदारकीचो आणि पक्षाचो खंय राजीनामा दिता। हांव त्या सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, राजीनामो दिवपा खातीर हांवें भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केल्लो ना। आणि राजीनामो जर मागेलो जर कोण जर मागतलो जाल्यार मागेलो फक्त प्रिय मतदारसंघातल्या आणि म्हज्या गोंयच्या हितचिंतकाक मातकाचो अधिकार आसा, तो कोणाक ना। आणि म्हणूनच त्या ह्या प्रतीक्षेन जर आसात जाल्यार ती वाट तुम्ही पळयची न्ही, कारण आमी सदांच म्हणिल्लें आसा दिल्लें वचन आमी केन्नाच मोडपाना।
आणि आमी दिल्लें उतर आमी आबेतूर करतले आणि ते आबेतूर करप म्हणल्यार पक्षाची प्रणाली आमचे भारत देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे स्वप्न म्हणल्यार तो विकसित भारत 2047 या सपनाक तेंको दिवपा खातीर गोविंदा गावडे त्यांच्या बरोबर आसतलो हे हांव तांकां उत्तर दिवपाक सोदतां. फातोर्डे मतदारसंघात सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखयात. सिग्नेचर प्रोजेक्टाविशीं आपूण विजयाक चॅलेंज करता, हे विशीं आपूण डिबेट करपाक तयार आशिल्ल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले. पळयात पुराय बातमी. फातोर्डेची उदरगत जाल्या असो दावो करून फकत दिशाभूल करपाचें काम चला. फातोर्डेची उदरगत केल्या अशें सांगपी लोकांक उदरगतीच्या कामा विशीं चर्चा करपाक येवपाचें आव्हान भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केल्लें. उपरांत गोवा फॉरवर्ड पक्षान पत्रकार परिशद घेवन दामूचेर खर टिका केल्ली. दामून फातोर्डेकारां खातीर कांयच करूंक ना अशें गोवा फॉरवर्डाच्या निमिशा फालेरू हांणी म्हणिल्लें. दामून फकत आदल्या काँग्रेस सरकाराक फातोर्डेच्या शेतकारांची जमीन संपादीत करपाक मजत केल्ल्याचें तिणें पत्रकार परिशदेंत म्हणिल्लें. ते उपरांत फातोर्डा मतदारसंघात सिग्नेचर प्रोजेक्टात दाखयात. सिग्नेचर प्रोजेक्टा विशीं आपूण विजयाक चॅलेंज करता, आपूण डिबेट करपाक रेडी आशिल्ल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. मतदारसंघ कित्याक पडलो काय म्हणटा न्ही ताका उत्तर आशिल्लें डिलिमिटेशन, अभ्यास कर म्हणपाक जाता. सिग्नेचर प्रोजेक्ट हाजो अर्थ आसा, ताजो अर्थ कितें काय म्हणून तोय बी पयलीं शिका म्हणपाचें. म्हणजे परत ह्या हेजेर म्हाका हें करपाचें ना. म्हणजे अजुनूय चॅलेंज आसा तेंच आसा. सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखया मरे एक तरी. सिग्नेचर प्रोजेक्ट म्हळ्यार कितें ते तरी दाखया. केन्ना उदरगत जाल्या अंडरग्रावंड खुबश्यो गजाली उलोवना हांव. अंडरग्रावंड केबलिंग केन्ना जालां तेंय पळया, सिवरेज लायन केन्ना जाल्या तेंय पळया. फाटल्या मनशाचो आमदार आसतना तितलोच सहभाग आशिल्लो आनी त्या वेळाचेर रवींद्र भवनाचेर अजुनूय पार्टी आसा म्हजी थंय रवींद्र भवनाचेर. अजुनूय थंय पार्टी आसा कलेक्टरेट बिल्डिंगान. तुमी कितें करता पेंट मारतात आनी त्यो पार्टी गटांनी आपल्यो चिकटयता. म्हाका दाखय रे एक तरी प्रोजेक्ट दाखयली. तळी अजुनूय थंयच आसा. तुवें शेतकारांक प्रॉमीस तुवें दिल्लें इलेक्शनाक. विचारा खंयची बेर्थ आसतली आनी कोण आसतली खंयचे गंजाक आसतले सगळे शेतकाऱ्यांक की ही शेतां आपूण तुमची परती दिता म्हणून तुमकां आपूण थंय कांय करपाक दिवचो म्हणून. तेन्ना तूं काँग्रेसीन आशिल्लो, तूं कितें हाडिल्लें ना तर तेन्ना काँग्रेसीक धाडटालो तर तूं. फातोर्डा मतदारसंघात वेंचणूक कोण लढटलो हे विशीं योग्य वेळार निर्णय घेतले अशें दामू नायकान सांगलें. हांव पार्टीचो अध्यक्ष आसा. हांवें पयलीं म्हटलां म्हजें नांव 114 ना की हांव परत सगळें म्हाकाच मेळपाक जाय आशिल्लें. योग्य वेळाचेर योग्य भुमिका आसतली. हांव पक्षाचो अध्यक्ष आसतना हांव फातोर्डाक म्हणून म्हजें आतां मेळावो आशिल्लो म्हज्या फातोर्डेच्या कार्यकर्त्यांचो. तर फातोर्डेच्या कार्यकर्त्यांचे मेळाव्याच्या दिसा सगळे जुने नवे सगळे एकठांय जाले. तो कसो जाता काय पळोवपाक काही लोकांचे हें आशिल्लें प्रश्नचिन्ह आशिल्लें. तर कार्यकर्ते आसात थंय अजून त्या कार्यकर्त्यांक उर्बा दिवपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. समाज कल्याण खात्याचे दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे राज्यात वट्ट 13,000 बोगस लाभार्थी सापडले. हे बोगस लाभार्थ्यांचे 50 कोटी परस मायज पैसे परतून सरकाराचे तिजोरेत हाडपाक खात्याक यश आयला. येदे व्हडलें सर्वेक्षण करतना नजर चुकीन 1-2 जित्या बायलांक मरण आयिल्ल्याचे पत्र खात्या वतीन कांय बँकाक गेल्ल्यान गोंधळ तयार जाला. मात हे बायलांक तांचे बंद जाल्ल्या पयशांसयत तांची येवजण चालू दवरतले म्हणून खात्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगले. पळया हो रिपोर्ट. समाज कल्याण खात्यावरवीं राज्यात दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजण चलता. हे येवजणे खाला जांचो घराबो सामको गरीब आसा अशा जाणट्यांक सरकार म्हयन्याक 2,000 रुपया दिता. मात राज्यात हे येवजणेचे मोठ्या प्रमाणात बोगस लाभार्थी आशिल्ले. खात्याचे हे लक्षात आयले उपरांत पुराय राज्यात खात्यान हे येवजणेच्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले. हे सर्वेक्षणात धक्कादायक गजाली उक्ताडार आयल्यात त्यो अश्यो. समाज कल्याण खात्यावरवीं दयानंद सामाजिक सुरक्षा म्हळ्यार DSSY येवजणेच्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण. खात्यान केल्ले हे सर्वेक्षणात राज्यात DSSY येवजणेचे सापडले वट्ट 13,000 बोगस लाभार्थी. हे बोगस लाभार्थ्यांत मरण आयिल्ले लाभार्थी, परप्रांतीय लाभार्थ्यांचो मोठो आंकडो, ते भायर जे पात्र नात अशे लोक घेताले लाव. लाभार्थ्यांक मरण येवनूय कितलेशेच फामिलीन खात्याक कळीत करूंक नाशिल्ले. हे अशा बोगस लाभार्थ्यांचे बँकात अडकून पडिल्ले वट्ट 50 कोटी रुपया परतून खात्यान हाडले सरकारी तिजोरेत. पुराय राज्यात हो येदो व्हडलो सर्वे घडोवन हाडटना खात्याचे फील्ड ऑफिसरां कडल्यान 1-2 कडेन कांय चुकूय जाल्यात. तातूंतल्योच ह्यो 2 जाणट्यो बायलो. त्यो दोगूय जित्यो आसतना खात्यान तांच्या बँकांक त्यो जित्यो नात, तांकां मरण आयलां म्हूण पत्र धाडलें.
हे गोंधळाक लागून फाटले कितलेशेच महिने तांचे DSSYचे पैसे अडकून पडल्यात. म्हाका थोडं 2 महिने येयलेले. हां आता हो असलेले म्हाका पयशे ते ओके. मागीर हो येता खर्चाक बीन पैसे ना. कांयच ना ते हा मला मातशें करताले न्हू वखदाक बीन पयशे ना. 2000 तू हे करताली तुझे. हय आनी हांव जाल्यार मातशें दाखयताली म्हाका. लास्ट नोव्हेंबरान तिका पयशे येयल्ले ते 2000 ते जाणटेल्यांक येता पळय ते तिका एक 2000 पयलीं येताले तिका लास्ट नोव्हेंबरान घेतल्या ते मागीर तिका येवकूच ना पयशे ते. जेन्ना आमी ते बँकेन वचून ती आनी तिंचो कितें आहा जेन्ना तसो म्हयनो सोंपलो काय न्हू ती म्हयनो सोंपतना सोंपता पळयता बाबा ते आमकां 2000 मेळटले आनी आमी कितें च्या पाणी कितें खर्च करतले म्हणून. ना पयर एक लेटर येयला काल पयले त्यांनी आणि डेटेड मार्चाचे डेटीन हा ऑफ 25 बट आय रिसीव्ड इट एस्टरडे डे बिफोर एस्टरडे. सो ते लेटर येयना फुडें शॉक जालें हांव पयले पळोवन म्हाजे आवयक कोणें मारून घाली आनी कोणलो प्रूफ मेळलो जेन्ना जिती जाती म्हाजे आवय म्हाज्या बराबर आहा हांवें पळयलें अरे जिती आहा आसतना हेणी कशी मारून घाल्ली काय. Your mom and तुझी mom एक letter येयले that she is dead. Yeah, she is expired and stop the immediate stop कर म्हणून तिचो पेमेंट आनी आहा तो बँकेन रिवर्ट कर म्हणून. And what is her name? Her name is Maria Claudina Fernandez. Okay, and how old is she? She is 92. That means this field worker हा पळय ते घरा बसता वो बेश्टेच रस्त्या वयलो हे पासोये मारता आनी डेड म्हणून दिता. बाबा विचार ना शेजाऱ्या कोणी विचारूंक जाय न्हू कोणी तरी सांगतले जाल्यार तेंकां. हे 2 प्रकरणाविशीं आमी समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकर हांका विचारले जाल्यार तांणी ह्यो चुको जाल्याचे मान्य करीत ह्या दोगांय जाणट्या बायलांक तांचे मेळूंक नाशिल्ल्या पयशां सयत येवजणेचो लाव चालू दवरतले म्हूण सांगले. वर्षा अश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. तियेमाडेल वाठारांत 80 वर्साच्या बायलेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ले प्रकरणात अटक केल्ले प्रवीण कुडाळकर या दुबावित आरोपीक दिवचलच्या JMFC कोर्टान 4 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. लैंगीक अत्याचाराच्या प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन प्रवीण कुडाळकर या 50 वर्साच्या दुबाविताक अटक केली. पळयात पुरे बातमी. थिये वाठारांत शुक्रारा राती प्रवीण कुडाळकर ह्या दुबावितान आपल्या शेजरा रावपी एका 80 वर्साच्या जाणट्या बायलेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ले. हे कृत्य चालू आसतना ह्या जाणट्या बायलेचे चली आनी तिचो घोव थंय पाविल्ल्यान तांकां पळोवन ह्या दुबावितान पळ काडिल्लो. हे विशीं फामिलीन कोलवाळ पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली. उपरांत पुलिशेन दुबाविताचो सोद घेवन ताका रितसर अटक केल्ली. ह्या प्रकरणांतलो दुबावित आरोपी प्रवीण हाका दिवचलच्या JMFC कोर्टान 4 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. थिवी माडेल ओमकार कॉलनी हांगासर रावपी ही जी 80 वर्साची जाणटी बायल आसा ती आपल्या घरात एकटीच रावताली आणि अचानक शुक्रारा राती हो जो 50 वर्साचो दादलो आसा तिच्या घरान घुसलो आणि फोर्सिबली तिचेर सेक्शुअली असॉल्ट करपाचो प्रयत्न केलो. सच्च्या भाशेन जी ह्या 80 वर्साची जी जाणटी बायल आसा ताची जी चली आसा ही रातचे तिका जेवण दिवपा खातीर येता. तशीच शुक्रारा राती आपल्या घोवा वांगडा ते चली त्या जाणट्या बायलेक म्हणजे आपल्या आवयक जेवण दिवपा खातीर जेन्ना ती भितर घरान शिरली तेन्ना हे दृश्य तिच्या समोर दिसले. त्या जाणट्या बायलेच्या फॅमिलीन कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केली आणि कंप्लेनीच्या आधाराचेर कोलवाळे पुलिसांनी 4 वरां भितर जो अक्यूज आसा हो जो 50 वर्साचो दादलो ताचें नांव आसा प्रवीण कुडाळकर व रावपी थिवी माडेल हांगासरलोच हाका 4 वरां भितर कोलवाळे पुलिसांनी आपल्या ताब्यांत घेवन ताका अरेस्टूय केल्लो आसा. काल बिचोले JMFC कोर्टात ताका प्रोड्यूस करून ताका 4 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. धार बांदण्यात संजीवनी साखर कारखान्यात सामका राष्ट्रीय महामार्गाचेर कारचो धपको बसून 4 गोरवांक मरण आयले. कार चालक गोरवांक वाटावपाचो यत्न करतना हो अपघात घडलो. उपरांत गाडयेन उरफाटे दिकेन येवपी टँकराक धपको दिल्ल्यान कार चालकाक दुखापत जाली. फोंड्या पुलिशेन घडणुकथळार वचून अपघाताचो पंचनामो केला. किती वाजता पहाटे 5 वाजता तो ऑपोजिट दिशेने जात होता. नाही इथनं येणार नाही तो कारवाला इथनं जाणार. जास्त लागलाय. हां कारला जास्त लागला.
जखमी आहे. मीच पोलीसवाल्यांना फोन करून ॲम्ब्युलन्सला फोन करून ह्यांना पाठवून दिले हॉस्पिटलला. तुम्ही कुठून आला होता? मी कर्नाटक. कुठे जात होता? ते कुंडे कारखान्या फुडल्या वटेन जे हायवे आसा त्या हायवेचेर आज सकाळी 5 सुमार धारबांदोडी वचपी एक कारीचो धक्को रस्त्यार आशिल्ल्या गोरवांक बसलो. तितून 4 गोरवां जाग्यारूच मेली, तर कारीचो धक्को नंतर वचून फुडल्यान येवपी एका टँकरीक बसलो. दोन्ही गाडयांचे मोठे नुकसान जाल्लें आसा आनी मोठ्या प्रमाणान ह्या रस्त्यार गोरवां बशिल्ल्या कारणान एक्सिडेंट ह्या रस्त्यार जायत आसा. कांय दिसा पयलीं अशेंच कितलेशेच गोरवांक ह्या रस्त्यार मरपाचे प्रकारूय वाडलेले आसा. घटनेची म्हायती मेळ्ळ्या नंतर फोंडेच्या पुलिसांनी वचून अपघाताचो पंचनामा केल्लो आसा आनी सद्या जो कारीचो ड्रायव्हर आहा तो इंजर्ड आशिल्ल्या ताका हॉस्पिटलांत व्हरून ट्रिटमेंट केल्या नंतर घरांत धाडलेलो आसा. फोंडा पुलीस ह्या प्रकरणात तपास करीत आसा. संजीवनीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी सर्रासपणान वाड जायत आसा. खून, चोरी, अपहरण, लैंगिक अत्याचार आनी आतां भर रस्त्यात फाटलाव करून खंडणी मागपा सारखे धक्कादायक प्रकार. दिवचले पुलिशेन 10 लाख रुपयांची खंडणी मागिल्ल्या प्रकरणात दोगांक अटक केल्ली आसा. पळयात पुराय बातमी. गोंय गुन्यांवकारी घडणुकांचे हब जावपाक लागला. खून, चोरी, अपहरण, मारहाण, लैंगिक अत्याचार आनी आतां रस्त्यार आडोवन खंडणी मागपा सारखे धक्कादायक प्रकार उक्ताडार येवपाक लागले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 70च्यान मोपा विमानतळाचेर वता आसतना कुळण कारापूर वाठारांत फाटलाव करून भर रस्त्यार मुआद शेख हाची गाडी आडायली. ताचे वांगडा ताचो सोयरो आशिल्लो. इतलेच न्हय तर गाडी आडावन तांकां भायर काडले आनी तांचे कडल्यान सुमार 10 लाखांची खंडणी मागली. पैसे दियात ना जाल्यार जिवे मारून उडयतले अशी धमकी लेगीत तांकां ह्या वेळार दिली. हो सगळो भयानक प्रकार त्याच वेळार पुलिशेक कळयल्ल्यान दोगा दुबावितांक हाची सुरूच लागना फुडें तांणी घडणूक थळावेल्यान फुचो काडल्यो. मजगतीं ह्या प्रकरणाची दखल घेवन दिवचल पुलिसांनी रोखडोच तपासाक सुरवात केली. निमणे ह्या प्रकरणात सामील दोगांय दुबावितांक धरपाक दिवचल पुलिशेक यश आयलें. सलमान खान आनी मकसूद खान अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां आसात. फुडलो तपास सुरू आसा. मुआद शेख हांणी दिवचल पुलिशेक कागाळ दिल्ली. हे कागाळीची नोंद करून दिवचल पुलिशेन तपास काम हातांत घेतिल्लें. तपासा उपरांत मुआद शेख आनी ताच्या नातलगाक धमकी दिवपी ते तरणाटे फोंडे वाठारांतले आशिल्ल्याचे कळटकीत दिवचल पुलिशेन सलमान खान आनी मकसूद खान ह्या 2 तरणाट्यांक धरपाक येस मेळयलें. ह्या प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करीत आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हापशा पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आमकां बुरशी उतरां दिली म्हणून म्हापशेच्या मार्केटान वचपी भाजीकारांचे उद्गार. त्याच पालिकेच्या कर्मचाऱ्यां म्हापशा पुलिशेंत कागाळ. म्हापशे पालिकेचे कर्मचारी येतात, सोपो घेतात, मात पावती दिना, वेल्यान बुरशी उतरां दिवन आमकां उठयता. आमकां त्रास करिनासतना मार्केटांत बसून विक्री करपाक दिवचे म्हणून तांची पालिके कडेन मागणी. सोपो पयलीं घेता विचारीत न्ही. सोपो घेतला कित्याक उठयता कितें ते कितें म्हणटा फुडें उलोव नाका म्हणटा ते. फुडें उलोव नाका मागीर ते पयशे कोण घेता खंय? सोपो सगळ्यां कडल्यान सोपो घेता. आतां ह्या वर्सा आमकां बसांक दिले 250 घेता तेच रिपी दिना आनी 5 रुपया कोयराचे आनी घेता. कलेक्ट करता तरी 4 दीस जाले. 4 दीस जाले. ही गोंयकार सगळे कोण मेणकुरे येता, कोण हळदोणच्यान येता, कोण पेडणेच्यान येता, सांगोळडाच्यान येता. हांगा आवाज जो आसा काल तो अत्याचार जाले, बुरशे उलोवप जाले पळय, त्या खातीर आमी एकठांय जाल्या. ही सगळी गोंयकार माता भगिनी आमच्यो. तेन्ना हे जे काल जाला मार्केटान उठप, हे कोणा बापायचो फाट न्ही आमचो मार्केट जोशुआ जो गोंय कावन्सिलरांचो. ताणें एक्सप्लेनेशन दिवपाक जाय, माफी मागपाक जाय तांची. तशेंच ताणें मुद्दो एक काडलो, तांचे कडल्यान सोपो घेता 50 रुपया. पावती दिवपाक जाय सोपो घेतकच. तांकां कोणेच पावती दिवना. सो सोप्याचो पयसो जो आसा पळय ते सरदाराच्या बोल्सान वता हो म्हजो पयलो प्रश्न आसा. काडपाचो प्रयत्न जालो ही बाजारपेठ बंद पडटली. पयलींच वाट लागिल्ली आसा, फुडें ती बंद पडटली. हातूंत कावन्सिलरांनी तशेंच MLAन फुडाकार घेवन बेगींतल्या बेगीन तांकां वेवस्थीत सारकी बसपाची सोय करपाक जाय.
सारकी ते फील्ड पडिला घाण आसा थंय कचरो कोण उचलना त्या घाणीन ती बसता. आमची रिक्वेस्ट आहा की जर तांकां गाळ घातल्या कोणी तांकां शिवीगाळ केला जाल्यार चेअरपर्सन येवन तांकां आधी सॉरी म्हणपा जाय बिकॉज शी इज रिस्पॉन्सिबल एज द हेड ऑफ द कावन्सील. सांगता मागणी बी करचो ना हांव कडक सांगता हांगा की म्युनिसिपालिटीन तांकां हांगा बसूंक दिवचे नाजाल्यार आमी हाच्या फुडें कितें करतले ताका जबाबदार म्युनिसिपालिटी आसतली. कारण अशा प्रकारे तुमी तांकां काडू नाका. तुमकां जर हांगा त्रास जाता अशें दिसता दुसरे कडेन तांकां हांगा मार्केटान जागो दिया. हे जे बारीक बारीक आमचे लोकल आसा पळय त्या खातीर लोक तरी बाजारांनी येतात हे घेवपाक आनी तुमकांय थोडे गिरायक जाता. म्हणजे भाजी घेतली भाजी आमच्या लोकलाची भाजी घेतली त्याच्या उपरांत आमचे हे सामान ग्रोसरी आनी कितें फुडें फुडें जर तुमी असल्या लोकांनी धाडशात जाल्यार तुमच्या दुकानार सुद्दां कोणी येवचो ना. कळ्ळें फकाटा पण मागीर तुमी झगडीत रावा ते कसले ती एक बाजार बंद पडटलो आमकां लुकसाण जातले हे जातले ते जातले हे रिजन सांगून तुम्ही चीफ मिनिस्टरा कडल्यान आयकून येयल्या पळय ती फोकी गजाल. तुम्ही कंप्लेन करपाक येयल्या कितें सांगला पुलिसांनी? कोणी सांगले आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करता म्हणून तिचे. मागणी कितें आसली तुमची आतां? मागणी आसलेली की तेणी अशें कोणीच आतां ह्यान फुडें करूंक फावना. कित्याक आमी गोंयची बायलां आहात आमकांय स्वाभिमान आहा आनी आमी आमच्या पोटा खातीर बसतात जाल्यार तेंच्यांनी असले शब्द आमकां वापरूंक जायना. कित्याक तेंचे आवय भयणी आहात आमी सेपरेट आनी तेंचे आवय भयणी सेपरेट न्हू. आमची इतलीच मागणी आहा की ताका कितें तरी शासनय करूंक जाय की फुडलो कोण येता तेणी तें करपाचें न्हू. पर्ये 70चो शेतकार रामचंद्र च्यारी हाणें स्वता एक यत्न म्हणून माडावेलो नाल्ल आनी चुट्टा काडपा खातीर मशीन तयार करपाचो यत्न केला. फाटलीं 4 वर्सां जालीं तो हें मशीन तयार करता. ताच्या यत्नाक जरी पुराय यश आयलें ना तरी ते दिकेन वचपाक ताका यश आयला. पळोवया हो रिपोर्ट. हो पर्ये 70चो शेतकार रामचंद्र च्यारी. ताचे बारीकशे कुळागर भाट आसा. तो सदांच आपल्या कुळागरात नवे नवे प्रयोग करीत आसता. हाचे पयलीं ताणें आपले स्वताचे बुद्दीन आनी चिकाटेन खुबशीं मशिनां तयार केल्यात. आतां ताणें हे माडावयले नाल्ल आनी चुट्टा काडपाचें मशीन तयार केलां. फाटलीं 4 वर्सां चालू आशिल्ले ताच्या ह्या यत्नांक थोडोफार यश येताना दिश्टी पडटा. मात हातूंत आनी आवश्यक बदल करपाची गरज आसा. तरा तराचे एग्रीकल्चर जे आमचे थोडे भाट आसा तितून हांव तरा तराचे उत्पन्न केल्लें आसा. बांय मारलेली आहा मशीन करून मशीन तयार करून 2 बांय मारलेली आसा आनी जवळ जवळ 20,000 स्क्वेअर मिटर क्षेत्र लागवडी खाली हाडलेलें आसा. आनी तेच्या नंतर मागीर जशी जशी हें येता आतां पाडेली मेळना म्हणून एक यंत्र पाडेली करचेलो अशें म्हाका सुचलें आनी तो हांवें केलो. थोडी भितर अजून हें आसा कित्याक हांव फॉल्ट आहा थोडोसो तो हेच्या नंतर हांव सारकें करतलो. सद्या इलेक्ट्रीचेर केलां. हे मागीर म्हजो विचार आहा की बॅटरीचेर करून ते बॅटरी घेवन वयर वयतले. तेच्या नंतर ते हेण आहा ताका तो हेण तेन्ना नासतलो रोप नासतलो कांय नासतलें आनी तें मशीन डायरेक्ट वयतलें. हेका हांवें 4 वर्सां जालीं करता हांव. जशें जशें व्यत्यय येता तशें तशें दुसरे मॉडिफाय करीत आसता. पूण तुमकां असो विचार कसो येयलो की मशीन करपाचें? कोण मेळना न्हू माडार चडपाक म्हणून त्या खातीर ते करचें अशें दिसता. आनी गव्हर्मेंटाकय तेजी गरज आसली. खूब फावटी पेपर हांवें वाचलेले म्हणून करचें म्हटलें. वोल्ड पूण हें मशीन कितें जालां हें मशीन हांवें तें दाट दोफाण घेतलें ताका फक्त झाड लोकांक येवपाक म्हणून तें मशीन जड जालें ताका लागून तें वयर चडपाक मातशें हें जाता कशें आसता. शेतकारा कडेन आयल्यात आमचे. तेंचें नांव रामचंद्र च्यारी. तांकां बाबी अशें म्हणटात. ते पर्याचे जावन आसात. तर ते फाटले 20 वर्सां पासून ते बारीक बारीक जी यंत्रणा जी मशिनरी आसात जी एग्रीकल्चराक युजफूल आसा अशी मशिनरी बारीक बारीक ते तयार करतात. तर तेंच्यांनी केल्लें ही मशीन तुम्ही फाटीं पळोवपाक शकता की रोबोटीक टायप असो एक क्लायंबर केल्लो आसा जो की लायटीचेर चलतात आनी ते हँडलाचेर ऑपरेट करून नाल्ल काडूं शकता चुट्टा काडूं शकता आनी ते मागीर लायटीचेर हँडलाचेर वर्क करून ते देंवता. त्या भायर ताणें बारीक एक पावर टिलर टायप केल्लें आसा जी की खडणी घालपा खातीर. त्या भायर हँड ज्यो मुवमेंट करपा सारके तेजे ज्यो ट्रॉली आसात हँड ऑपरेटेड त्यो केल्ले आसा. त्या भायर तेंच्यांनी एक बांय मारलेली आसा की ताजे बांयची माती काडपा खातीर ताणें एक पंप मोटर बसोवन ताका एक ते डिगींग असो इन्स्ट्रुमेंट लायल्लो आनी शॉवेल टायप लायल्लें तेणी की माती काडपाक शकता अशी तेणी एक
300 फुटाची एक बांय मारलेली आहा आणि ती आपण मशीन तयार करून. सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोयचे मुक्ती झुजात आणि उपरांत गोंय जनमत कौला वेळार क्रिस्तांवांनी मोठें योगदान दिलां. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वांगडा डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस हांचोय 18 जून क्रांतीत मोठो वांटो आसा, मात सरकार तांकां विसरले. तेच परी टीव्ही कुन्ना डॉक्टर जॅक सिकेर हांचोय सरकाराक विसर पडला. साश्टीतले क्रिस्ती धर्मगुरू आनी लोक उलोवपाक लागले. गोंय मुक्ती झूज आसूं वा गोंयची स्वतंत्र वळख दवरुपा खातीर जाल्लो जनमत कॉल आसूं, हे दोनूय गोंयच्या अस्तित्वाच्या चळवळ्यांनी क्रिस्तांवांचें व्हड योगदान आसा. मात सरकाराक क्रिस्तांव समाजाच्या योगदानाचो आनी फुडाऱ्यांचो विसर पडला म्हूण साश्टीतले क्रिस्ती धर्मगुरू आनी जागृत लोक उलोवपाक लागल्यात. सामाजीक आनी राजकीय मळार आपली ठोस भुमिका मांडपी फादर एर्मित रिबेलोन विशय काडलो. आता जुनाच्या म्हयन्यान 18 तारखेर हो दीस मनयतात गोवा रेव्होल्युशन डे. ओ ताका म्हणटात क्रांती दिन. म्हजें एकूच म्हणणें आसा अशें, रेव्होल्युशन करपाक, गोंय लिबरेट करपाक क्रिस्तांवूय आसले बरोबर. क्रिस्तांवांचें नांव घालीच नात, दुसऱ्यांचेंच घालतात. ही इनजस्टीस कित्याक? म्हजें मागणें आसा, जसो लोहियाचो पुतलो घातलो तसो जुलियांव मिनेझीस ह्या दोतोराचो कित्याक घालूंक ना? कित्याक प्लॅनिंग दोगांयनी केलां बरोबर आनी दोगूय बरोबर गोंय लिबरेट करपाक वावुरल्यात. जाल्यार एकल्याक मान दिला, दुसऱ्याक सोडला, हें सारकें ना. देर इज इनजस्टीस डन टू द क्रिश्चियन कंट्रिब्युशन फॉर द रेव्होल्युशन and for the liberation of Goa. I ask all those concerned to recognize and give due place to the Christian role in the matter of liberation and revolution. डॉक्टर जुलियांव मिनेझीसान डॉक्टर राम मनोहर लोहियाक गोंयांत हाडिल्लो. तांचे एका महत्वाच्या बसके उपरांत लोहिया हांणी गोंय मुक्ती झुजांत वांटो घेतलो. मात डॉक्टर जुलियांव मिनेझीसाचें खंयच नांव सुद्दां आतां येना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक मेळून डॉक्टर जुलियांव मिनेझीसाचे असोळणेच्या ताच्या घराची राखण जावची आनी एक सरकारी कार्यावळ हे सुवातेर जावची हे खातीर मागणी करतले म्हणून ऑस्कर मार्टिनान सांगलें. डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस आनी राम मनोहर लोहिया मेडिसीन शिकताले हॅम्बर्ड युनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन. आनी थिंगा फ्रेंडशीप जावन राम मनोहर लोहिया फ्रिडम मुवमेंट आसलो इंडिया आनी तेणें जुलियांव मिनेझीसा सांगलें आपण रेस्ट घेवपा वयता म्हणून. आनी जुलियांव मिनेझीसान ताका कन्विन्स करून हे असोण्यां तेजे घरांत हाडलो. 9 जून 1946 हिंगा पावले ते दिसून ते आमचे हिंगा फ्रिडम मुवमेंट आहले तेमी ताका 10 जून हिंगा मिटींग घेवन 18 जून 1946 आतां लोहियान मैदान आहा थिंग ते मिटींगेक उलयलो, थिंग अरेस्ट जाल्लो. सो हो हिस्टोरिकल हे राम मनोहर लोहिया जुलियांव मिनेझीसान हाडलो, ताका लागून हिंगा पावलो. बट जुलियांव मिनेझीस आमी म्हणटा अनसंग हिरो, तेजें नांव खंय चडशें येना. आतां हे गव्हर्मेंटान ताका रिकग्नेशन आज पासून दिलें ना. सो आमी चीफ मिनिस्टरा मेळोन सांगतले, आमी चिफ्टन ऑलरेडी ताका सांगलां पर्सनल मेळोन हिंगा हो दीस आसोलना गांवांक स्टेट लेवल सेलिब्रेट करपाचो स्टेट गव्हर्मेंटान. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.